बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू प्रितीच्यानो आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाची मोहिमा आमी देखल्या तिचे गोवाय जावया। भागिवंत जुवावान जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव केलो आनी जेजून केल्लीं ओचोऱ्यां विजमितां अणभवलीं। जेजूची मेलोली कूड घातलोली ती समाधी रिती पळोवन ताणें जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हूण भावार्थ धरलो। ही देवाची मोहिमा ताणें न्हय देखली पूण दुसऱ्यांकूय शुभ वर्तमानांतल्यान परगटली। आमी देवाची मोहिमा आमच्या जिवितान अणभवूंक आनी तिचे गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया। आनी ही चिंतना मनान धरून सापारपड आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या देवाची मोहिमा अणभवूंक आमचे लागीं जावंक ना, कित्याक जायते पावट आमी देवा आड वावुरल्यान वायट आमी केला देखून देवाची मोहिमा पळोवंक अणभवूंक आमचे लागीं जावंक ना। देखून देवा लागीं आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञाव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या पासत पागिवोन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमेन।
Shanti Tachaishna Sansari Survespora Deva Surgi Charaya Surputveda Deva Deva Papa Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Dinvasta Tuja Tur Vaibhava Paso Ami Tuka Vakanta Uima Deva Unsorgi Adi Shanti Tachaishna Sansari Somya Jesu Christa Baba Ekya Sputa Somya Deva Deva Cesare Tu samsarace Pap kahatai Amchi kahaklu Tu Bapa jauh sviat poslai Amche magre ai kumke Deva Unsorgi Adi Shanti Tachaishna Sansari Nindak Povitatmya Sangati Deva Bapa Chemoi Me Jesu Christa Eklots tu povit Eklots tu ishmor Eklots tu porvishmor Uima Deva Unsorgi Adi Shanti Tachaishna Sansari प्रार्थूया सासणाच्या देवा आमच्या बापा तुझ्या सासणीक सोबदा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुटाचो पड्डो बागिवोन जुवांवा वरवीं तुवें उबारलोय जेसो तुज्या दोरदुतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनांत घेवंक आनी काळजांत बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक पागिवंत जुवांचे पयली चिटीची सुरवात जिविताच्या शब्दा विशीं संदेश तो औरंगाबाद तावन आसलो ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला ताका पळोवन आमी मुरगोटल्या ताका आमी आमच्या हातांनी सोंसपिला खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता पापा सोवें आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगोडटा तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत कोत्ता आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कोडे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कोडे
तुमी संतोष बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोष पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो सरस्परा सोबे संतोष बरीत जायात. बऱ्या मनशानो सरस्पोर राजवट चलयता. प्रितम मुरगोटू दीप आनी जोवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. तांचे भोंवतणी कोपां आनी काळोख प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेक कांबे. सबाब. बऱ्या मनशांक सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी घोडटात. अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. सबाब. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष उगडटा. बऱ्या मनशानो सरस्परा सोबे संतोष बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. सबाब. शोभात मनाक सगळीं उबी रावया. वखणटावन देवा तूं सोरेस्पोर म्हूण आमी वळखून घेता. धर्मदुतांचो मोहिमेवंत जमो तुका वखणटा. सोरेस्पोराक जोय. Survespor तुमचे सोवे आसू. जुआ पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून मागदालाचे मारयेन म्हळें, सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनीक समाधीशी पयलो पावलो आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमोन पेद्रू पावलो आनीक समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनीक ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल. ओली सोरशे न्हय पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनीक विस्वास धरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
19 वर्सांचो एक तरणाटो आसलो. ताचें नांव पेद्रू. दोतोरपणाचें तो शिकप करतालो. सायबीणमाय चडशी वचून जायती पिडेस भावा भयणां आपणाक पेकोवणी मागतात. हाचे विशीं तो बारीकसाणेन शिकूंक सोदतालो. आनी ह्याच कारणाक लागून तो लुड्स गांवांत वेता. एका दिसाक बिस्प परोम संस्कार घेवन मोदेंतल्यान वेतालो. एक पोलियो जाल्लो मनीस थंयसर आसलो. ताचे चडशी तो रावता आनीक ताचेर बेसांव घालता. पोलियो जाल्लो मनीस त्या परम संस्काराचेर आपली नदर तिरायता आनी तेच घडयेर बाबा भयणो हो मनीस बरो जाता. व्हीलचॅरा वेलो उठून तो चलूंक लागता. हें पळोवन सगलो लोक अजाप जाता. अजाप जावन म्हणटा मिलाग्र मिलाग्र. पेद्रू हो तरणाटो हें सगळें पळयता आनी त्या दिसाक तावन बाबा भयणो वयसपणाचें वो दोतोरपणाचें शिकप सोडून जेजुईट संस्थेन तो भितर सरता. तो हे संस्थेचो श्रेश्ठ वडीलूय जाता आनी ताका आमी आतां सगळीं वळखतांव. तो जावन आसा पेद्रू आरुपे. बाबा भयणो, हे मिलाग्रींतल्यान हो मनीस देवाची मोहिमा पळयता. ही मोहिमा आपल्या जिवितांत तो अणभवता, संतोसता आनी आपलें आख्खें जिवीत जेजूक परगटूंक तो भेटयता. बाबा भयणो, आमच्याय जिवितांत दुबाव वेरेत असल्यो घडयो आयल्यात आसतल्यो. देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्या आसतलीच. जायते फावट आमी पळयता कांय आमची भावा भयणां आसात जीं वायट जिवीत जियेतात पूण उपरांत तें जिवीत सोडटात, बरें जिवीत आपणायतात. आनी जेन्ना वायटो मनीस बरो जाता तेन्ना थंयसर आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक मेळटा. सगळोच संतोश, सगळीच खुशालकाय, सगळोच आनंद. बाबा भयणो, आयज आमी बागिवोन जुआंव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार ताची परब आमी संभ्रमतांव. आनी हो मनीस, हो धर्मदूत, हो शुभ वर्तमानकार आमकां संतोसूंक आपयता. देवा सवें संतोषान भरूंक मुरगट आमचें जिवीत देवाच्या आनंदान मुरगटूंक तो आमकां आपयता. हो मनीस चालतो बेश्टो मनीस न्हय. हो जावन आसा जेजूचो धर्मदूत. ताणें जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवलो. आनी आयची ताची उतरां काय बरी पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळ्यान तो म्हणटा, जिविता शब्दा विशीं संदेश तो अरंबाक तावन आसलो. ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगटल्यांव. ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. बाबा भयणो, ह्या मनशान जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवलो. असतो जेजूचो शीस जो निमाण्या जेवणार ताच्या हड्ड्याचेर आपली तकली बागून आसलो. थंयसर जेजूचो मोग तो अणभवता. आनी केरीत भाशेन जेजूचो इनर सर्कल आसलो. तीग जाण ते पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव. हे सारके
चड लागीं जेजूचे कांय खीण जे मोलाचे म्हत्वाचे आसले ते तांणी अणभवलोले. खेरीत भाशेन जेजूचे रुपांतर त्या ताबोर दोंगरार जेजू ह्या आपल्या तेगा शिसांक घेवन वेता आनी थंयसर जेजूची मोहिमा ते भोगतात. पेद्रू म्हणटा सायबा आमी हांगासरूच रावुया, 3 तोंबू तुका जाय जाल्यार हांव उबारता, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. थंयसर जुवांवूय आसलो. जेजूची मोहिमा तो भोगता, अणभवता. बाबा भयणो, आयज होच भाग्यवंत मनीस, शुभ वर्तमानकार धर्मदूत आमकां हो संदेश दिता. तुमी संतोष भरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोष पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. म्हणजे देवाचें उतर. बाबा भयणो, शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळा तो धांवता जेजू पुनर्जीवन. वो मारी मागदलेन सांगता जेजू फोंडांत ना, धांवता तो पळोवंक. आनी खरेंच थंयसर जेजूक तो पळयना, पूण तो सत मानता जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हणून. कित्याक जेजून आदी फुडें सांगलेलें हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण, आनी तो खूब कुशालकायेन भोगता. उपरांत ताका जेजू दिश्टी पडटलो, पूण तो भावार्थान मानून घेता. बाबा भयणो, हीच खबर ताणें आपले लिखणेन बरोवपान ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कळीत केल्या. जेजू आमकां सोयंबाच्या दोळ्यांनी आतां दिश्टी पडना, पूण भावार्थाचे नोदरेन आमी खरेंच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळोवंक आनी ताची मोहिमा भोगूंक हो भाग्यवंत शुभ वर्तमानकार भाग्यवंत जुवांव आमकां आपल्या ह्या उतरांतल्यान हो अणभव भोगूंक आपयता. आनी हें जातलें जाल्यार बाबा भयणो, आमकां पयले सुवातेर भावार्थाची गरज आसा. भावार्थ आमकां म्हत्वाचो. जर तर भावार्थ ना जाल्यार हें सगळें ओमत्या कळशार उदक कशें. भावार्थ गरजेचो. देखून देवाचें उतर आमकां जाय तो संदेश दिता. हो संदेश बाबा भयणो आमी भावार्थान मानून घेवंक जाय. तो भावार्थान मानून घेवंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय, ताचें नियाळ करूंक जाय. आनी ह्या नियाळांतल्यान जें कितें आमकां मेळटा आमच्या जिविताक तें घेवन तें आमचे चालीक आमी लावूंक जाय. देखून बाबा भयणो, आमचो संतोष वाडटलो जाल्यार, देवाची मोहिमा खरेपणी आमी अणभवूंक भोगूंक पावतले जाल्यार भावार्थ आसूंक पयले सुवातेर म्हत्वाचें. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर ह्याच भावार्था वरवीं वाचूंक, ताचें नियाळूंक आनी तातूंत मेळटा तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक गरज. बाबा भयणो, जायते फावट देवाचें उतर आमी आयकता, पूण आमच्या जिविताचे चालीक लागूंक आमी चुकता, आमी पडटा, आमी देवाक आमच्या जिवितांतलो पयस दवरता. गरज देवाक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक. तुवें जर एक पावल देवा सोशी मारलें जाल्यार तोच देव तुजे सोशी 100 पावलां मारतलो. आनी जेन्ना तुका देव लागीं आसा आनी तूं देवाक लागीं आसाय तेन्ना बाबा भयणो, जे परी जुवांवान, जाकोबान आनी पेद्रून ती जेजू देवाची मोहिमा पळयली, जेजूची मोहिमा पळयली वो अणभवली, तीच मोहिमा तुज्याय जिवितांत तूं अणभवूंक पावतलो. आनी मोहिमा म्हणल्यार कितें? मोहिमा म्हणल्यार सगळो संतोष. मोहिमा म्हणल्यार सगळीच शांती. बाबा भयणो, हीच शांती, होच संतोष आमी अणभवचे खातीर देवान आमकां सगल्यांक नितळ निर्मळ केली बावतिस्माच्या साक्रामेंता वरवीं. ह्या व्हडत्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासिया
आनी आमकां विचारुया जी धवी न्हेसोण त्या दिसाक आमकां फावो केल्ली ती आयज पासून आसा काय म्हणजे आमचो आत्मो देवान नितळ निर्मळ केल्लो तो पवित्र आसा काय वो ताचेर दाग पडलेले आसात खोतां पडलेलीं आसात खोतां पातकाची जर तर खोतां पडलेलीं आसात जाल्यार जेजू आमकां आनीक एक संदी दिता आनी ती म्हणल्यार कुमसाराचो साक्रामेंत ह्या साक्रामेंताचो लाभ घेवन आमी पवित्र नितळ निर्मळ जावंक जाता आनी थंयसरूय बाबा भयणो आनीक एकदां आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक भोगूंक मेळटा जेन्ना तूं सोंदान साक्रामेंत ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेताय तेन्ना देव तुजी पातकां धुवन काडटा तुज्या जिवितांत आसलोलें एके भाशेन वजन गिल्टाचें वजन देव काडटा आनी तुका शांती दिता सबोसकाय दिता जाल्यार बाबा भयणो कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवाची मोहिमा आमी अणभवुया आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणो आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो मिलाग्र्यो पळयल्यात आसतल्यो आमी जायते पावट त्यो वी टेक देम फॉर ग्रांटेड हें जातलें जाल्यार आमी खरेंच देवाची मोहिमा ह्या धाकटुल्या घडण्यांतल्यान आमी अणभवूंक पावतले जाल्यार गरज वेळ करून आमकांच आयचोच दीस जावन आसा आमकां देवाचें व्हड देणें आमी जिवी आसांव देवाचें देणें आमकां देखून बाबा भयणो देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय जायतीं जाणां बरीं नात तांकां पेकोवणी मेळटा पिडेंतलीं तीं बरीं जातात ही जावन आसा घोडी जंयसर आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक मेळटा तुमी दुसऱ्याय मनशाच्या जिवितांत पळयलां आसतलें जाणी आपलें जिवीत बदल्लां पयलो पातकी तो मनीस आसलो आतां देवाची वाट तो चलता आनी हो मनीस बरो जालोलो पळोवन आमकां कितली खुशालकाय भोगता कितलो आनंद भोगता ही जावन आसा देवाची मोहिमा घडयेक जाय तो तुजो पूत तुजो घरकार तुजी घरकान तुजी इश्ट तुजी मित्र कोणूय तो जावं ह्या आमच्या भावा भयणाच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमकां देवाची मोहिमा अणभवूंक मेळटा आनी केरीत भाशेन बाबा भयणो ह्या साक्रामेंतान मिसाचे भेटेंतल्यान देवाची मोहिमा केरीत मोहिमा आमकां अणभवूंक मेळटा ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आनीक मागीर जेजूक आमच्या जिवितांत घेवन बाबा भयणो ह्या व्हडल्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासुया देवाक आमी वाखाणुया आनीक देवाची मोहिमा आमच्या चालत्या जिवितांत आमी अणभवून तीच मोहिमा आमच्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी म्हणजे आमचो संतोष आमचो आनंद आमची शांती आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक आमी वांटून जेजूचे परगोटणार भाग्यवंत जुवांव परी आमी जावूंक आनी अदीक करून सांत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमी जावूंक त्याच उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हाजीर जातल्या जेजू लागीं आमकां कृपान बोळ मागुया उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी भावार्थान दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी यादनिकांनी देवाची मोहिमा आपल्या जिवितान अणभवूंक आनी उर्बेन भरून तिचे गोवाय जावंक बापा लागीं आमी मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच ओनीत करिनासतना आपली सेवा दिवंक आनी पोरजेचे बरेपण सदांच पयले पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं आमी मागुया बागीवोन जुवांवा परी आमी वडिलांक खालती रावंक तांकां मानान लेखूंक
आनी मोगान तांचो परामोस करूंक बापा लागीं आमी मागुया. वेगवेगळी पिडा आनी दुयेंसां सोंसतल्या भावा भयण्याक जेजूची पेगोवणी मोग आनी बुजवण मेळूंक बापा लागीं आमी मागुया. भोव मोगळा बापा ही आमची मागणी दोयेन स्वीकार कर आनी आम्हा समेस्तांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भयणो आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नियाके पवित्र सुबेच्या आदावाक सोबेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुर्सा मुळी उबो रावून आनी ताचें विडलोलें काळीज पळयोवन बागिवून जुवांव तुजो प्रेमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानांत भोगतीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विदलोल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी व्हांवती तुज्या जिविताची भरती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळयान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो नोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमची आसुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस्केयात आनी कायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस्त केयात आनी हातले पियेयात, ही मोज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणीक कोराराची रोगोत, पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोतोले. हे मोज्या उगडा साकोरा. Bavartaso gut por gotunya. Jesu ami odokata anie calcitle pieto dicle pauti tu voi boa Jesu ami tuce moron por goto. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप आनी सिमियांव आमच्या गवड्या बापांक आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत तांकां तुजें परजुळीत आमकां मोडपणांक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंवकार मारये देवाची माय सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धरून दिता
आनी सूर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगतात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरासाय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगता तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां टायलीन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी मोहिमा तुजी सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाचो सोबद, तोच तो देव. आपली मोहिमा अणभवूंक तो आमकां आपयता आनी आपणाचे गोवाय जावूंक तो आमकां पाठयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक फुडें येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
मनशाचे घर लिपलोलो उग्या रूपान माने वाडले भुकेल्या दिवून दिले दारेल्या ताचो मायमो इतमे नाशिल्लो ताचो मायमो इतमे नाशिल्लो ताचो मायमो इतमे नाशिल्लो ताचो मोग इतमे नाशिल्लो ताचो मायमो इतमे नाशिल्लो ताचो मायमो इतमे नाशिल्लो ताचो मायमो इतमे नाशिल्लो ताचो मोग इतमे नाशिल्लो Ramporyan durbot presto Sangati dunya zabra Ekat jewnang gosoili Sogli burgi devaci Taco maimo Itme nashilo Taco maimo Itme nashilo Taco maimo Itme nashilo Taco mo Itme nashilo Taco maimo Itme nashilo Taco maimo Itme nashilo Taco maimo Itme nashilo Taco mo Itme nashilo Lo জীবন জানো পরিপূর্ণ রাস্তাপ্লো 야바스까지 베제보 고라라지 베제보 다소 마이모 밑메나실로 다소 마이모 밑메나실로 Taco maimo mitme nashilo Taco mo mitme nashilo Taco maimo mitme nashilo Taco maimo mitme nashilo Taco maimo mitme nashilo Taco mo mitme nashilo जेजू मोगाळा ह्या वेळार तुका आमी शेवला जोण एकल्याक आमकां तूं कुरपेन भरताय दिसा दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत आमी पावलां मारता आसतना तूंच आमकां तुजी बळ आनी शक्ती फावो करताय जेन्ना आमी खाला पडटाव तेन्ना तूंच आमकां उंच उबारताय हे सगल्या बरेपणा खातीर ही सगली मोहिमा जी आमकां जेजून फावो केल्ल्या खातीर ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया सगली आमी उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमण्या जेवणार शेवट पर्यान आमचो मोग करून दाखयलो
त्या जेवणार जेजूच्या होड्ड्याक तोकली लावून बागिवून जुवावान तो मोग कोलायेन ओळखून घेतलो. त्याच निमण्या जेवणार दिल्ल्या तुझ्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशी जाल्या. ह्या भावा भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस ओदीक जेजूचो मोग कोलायेन ओळखूंक, ताच्या जिवान बरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर व्हॅलेंटायन आल्वारीस ताका, तशेंच कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवा आनी असोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीजस विथ मॅरी ह्या खात्यांनी वावुरतेल्या आमच्या भावा भयणांकूय आमी दिनवास. ह्या सो बलिदानान वांटो घेतले हेर आमच्या यादनीक भावांकूय आमी दिनवास जाणा. आयज आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. फाल्यां रक्त साक्षी जाल्या निरपराधी बाळकांची परब. कुमसारांचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. आयज कुमसारां फक्त 5 पर्यंत आसतली. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. मोगाळ भयणी भावानो, चोत्राय दवरची. आयज फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतल्यो. उमाव घेवंक वचपाची गेट आयज 5 वरांचेर बंद जातली, कारण आयज सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रल लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो संवसारभर नांव असो कॉयर आपलो म्युजिकल शो सादरीकरण ते करतले. Today, the award-winning Shillong Chamber Choir will be performing on the Say Cathedral lawns starting at 7 p.m. Sutrai Dorchi, ह्या शोवाक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसान तो शो आसतलो. डिसेंबराचे 29 जुबली इयराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30 मिसाचेर करतल्यो. म्हणटूच त्या दिसा 3 वरांचेर तावन जुबली इयरा बाबतींत माहिती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्यो. On the 29th of December, we will inaugurate the Jubilee year with a solemn celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. शेवटाच्या आशीर्वादाक सोगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. मिसाचे भेटेंतल्यान देवाची मोहिमा आमी देखल्या आनी अणभवल्या. शांती समाधानान आमचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुज्यो खासगी करचो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Salves pora, तुझे काम
शक्यता सर्वेस्परा तुझे नाम शक्यता सर्वेस्पर कितलो मोगान आमी जिवया सर्वेस्पर कितलो दयाल आमी जावया सर्वेस्परा तुझे नाम शक्यता सर्वेस्परा तुझे नाम शक्यता सर्वेस्पर विश्वासी विश्वास परान चलुया सर्वेस्पर चोड मोय पासान चालुया